बाय या मिनिस्टरांच्या ऑफिसात असेल त्यांचं चालतं नाही काय पडलेलं नसतं तांका बोनस बोनस बॉडी तरी आमच्या दाराला घ्या आणि एक पाव निवडून राहिले म्हणून तोच आमचा सरेता सरेता आता अरे अरे तुम्ही खय आलात रे दिस इज माय ऑफिस ओके बसत नाही सर अरे फ्रेंड हांवें तुका माझे पोस्टर प्रिंट करपाक दिल्ले हाडलात तुवें सर रेडी आहे का सर हांव कितें दारोडा येता माझ्या गेलो अरे पण बाबा कितलो वेळ जालो हांव तुका मेळपाक थंय पळय पळय ह्या राज्याचो बरे तरेन विकास जावचो म्हणून हो सरकार दिसाक 12 ते 14 वरां कामाक व्यस्त असतो त्यामुळे तुमचा अपॉइंटमेंट म्हणटा तो घेवचो पडटलो होय होय तुमकां मेळोक आमी अपॉइंटमेंट घेवंक जाय पूण आमकां मेळोक येतात तेन्ना तुमी अपॉइंटमेंट घेतात तुमच्या वाजून उठयतात मरे आमी तुम्ही आमचे बरें करीत काय म्हणून तुमचे सगळे आयकतात बरें आसा सांग काय कित्याक लागून आयिल्लो बाबा कितलेशेच महिने झाले हांव बँकान वचून परत येता बँकान वचून परत येता कित्याक त्या तुमच्या मोदीन सांगिल्लें सगळो काळो पयसो इंडियेक घातलो आनी एक एकल्याच्या अकाउंटार 15 ते 20 लाख घालतलो पयशे अजूनय येवंक ना केन्ना येतले ते पयशे ताका फोन करून विचार केन्ना येतले ते पयशे येतले तू शांत बस हांव शांत बसता पूण म्हाका परत बँकान येचो पडटा देखून ताका विचार केन्ना येतले ते पयशे फोन करता बाय 15 लाख घ्यायचे 15 रुपयापासून येवपाचे नाही कारण इलेक्शनाच्या वेळार असले मंत्री आमकां खोटी आश्वासनं दितात आणि आम्ही लोक भुलतात त्यांचे खोट्या आश्वासना मोदी खंय पडला आमचे ताका पडले आपल्या टुरांचे तो मोदी मोदी भोवत असा ताका आमच्या लोकांचे चिंतपाक लेगीत मेळना आणि तो जितले सांगता तितले ताचे चमचे मान घालीत रावता तांकां ती आपले गोंय चोरून खावली कितें उरलें ताका आमकां दिवपाचें चिंतले नातर मागीर थंड गोवपाक सुशेगाद काय मेळपाचें ना तुमच्याकडे कितें आसलें हेंकां दिया जन्माचे उपाशी ते तुझ्या बरे उला पेशवाच्या भायर जाता कोण सांबाळाने उलय तुम्ही लोकांनी करून दवरला म्हणून आमकां उलोवचें पडटा आख्खे गोंय चोरून खाल्ले तुम्ही आमचे बरें आसा कितें काम आसा तुजें म्हजे कडेन कांय दीस फाटीं हांवें तुमकां एक कंप्लेंट केली की आमच्या वाड्यार प्रॉस्टिट्यूशन आनी ड्रग्स बिझनेस चड वाडला म्हणून ताच्या अगेन्स्ट तुम्ही कांयच ऍक्शन घेतली ना कितें आसा न्हू हो सरकार कामात इतलो व्यस्त आसता की कसली बारीक बारीक ऍक्शन घेवपाक आमकां टायम लागता बारीक बारीक आमच्या गोंयचो यूथ वायट वार्गान वेता वायट संगतीक लागल्या तुमकां बारीक बारीक कामां दिसतात इलिगल कसिनो बोटीक परमिशन दिवप व्हडले व्हडले बिल्डिंग्स बांदप रेस्टॉरंट बांदप हे तुमकां व्हडली कामां दिसतात सर आनी म्हाका सांगा कांय दिसा फाटीं तुमच्या एका पार्टेंतल्या मनशान म्हटलेलें की तुमी आमचो गोंयचो कल्चर चेंज करपाक सोदता सर हेंचे कितें करपाक सोदता आमच्या गोंयकारांचे फोक सॉंग चेंज करपाक सोदता फोक डान्स चेंज करपाक सोदता का तुमी आमकां गोंयकारांक चेंज करपाक सोदतात का गोंयकारांचे खाणे मास बंद करपाक सोदतात कित्याक पळय कितें आसा आमी जावन पडले या जनतेचे सेवक त्यामुळे जनतेच्या आरोग्याची काळजी घेवप हे आमचे कर्तव्य जावन आसा त्यामुळे असली बारीक बारीक बंधनं काढची पडटा जनतेच्या आरोग्याची काळजी हय म्हणजे लोकांच्या हेल्थाची काळजी बरोबर पण लोकांच्या हेल्थाची काळजी घेवपाक जीएमसीतले दोतोर मेले तुमकां दिला आहे तुम्ही मिनिस्टर का दोतोर पण ही लोकांच्या हेल्थाच्या काळजीची इतलेच पडला तुमकां नाही तर फक्त मास्क कितें बंद करतात गोंयांत जितले पोल्युशन चल्ला तितले सगळे बंद करात अरे लोक सिगरेटी ओढून लंग कॅन्सर जावन मरतात ते बंद करात लोक कोल्ड ड्रिंक्स पिऊन डायबिटीज जावन मरतात ते बंद करात आमकां सांगता तोंड वयर करून हेल्थाची काळजी तुझे बरे पुढील जे ताणणारे सिस्टम ते मातशे शांत कर तुमकां बरे सगळे फस्ट जाय फाशियस म्हणटा ते बिलकुल ना तुमकां
अरे तुमच्याकडे जाता मरे तुम्ही करून दाखवत मरे सगळे बंद या सरकाराक म्हणतात कायदे लागतो त्यामुळे हो सरकार कायद्यानं बोलतो खयच्या कायद्याच्या उलयता तुम्ही हा खयच्या कायद्याच्या उलयता तुम्ही अरे येत्या व्हडल्या मारात तुम्ही ग्राफ्ट म्हणून डिक्लेअर केलो हो खयचो कायदो ना आता इलिगल मायनिंग ऍक्टिव्हिटीज बंद केली वा सर व्हेरी गुड आलं ऍप्रिशिएट करपासार ठीक आहे सर पण त्याच जागेचेर तुम्ही इलिगल कसिनो बोटीक परमिशन दितात हो खयचो कायदो तुम्ही तुमच्या भुरग्यांक वयल्या वयल्या इंग्लिश स्कुलांनी शिकयतात आणि आमच्या भुरग्यांनी कंपल्सरी कोंकणी शिकपाक जाय म्हणतात हो खयचो कायदो अरे 60 वर्षां गव्हर्नमेंट सर्व्हिस केल्या उपरांत काय जणांक 2 टायमचे जेवण मेळना रिटायरमेंट झाल्या उपरांत तांकां पेन्शन ना पण फक्त 2 वर्सां एमएलए रावले म्हणटकच तुमकां जीवितभर पेन्शन हो खंयचो अरे तू मरे अजून भुरगो आसा रे त्यामुळे तुका पॉलिटिक्साची बिलकुल नॉलेज म्हणटा ती ना सारकें सर म्हाका तुमच्या पॉलिटिक्साची नॉलेज ना जाय पण माझ्या शिक्षणाप्रमाण हांव कायद्याबद्दल चड जाणा तुम्ही या लोकांक पिशे करात रे हे सांगत की हांवें तुमच्या मतदारसंघात हो डेव्हलपमेंट केलो हांवें तुमच्या मतदारसंघात तो डेव्हलपमेंट केलो अरे ते तुमकां करपाकूच जाय आनी त्याच खातीर आमी तुमकां निवडून हाडटा तुमकां कितें दिसलें आमी तुमकां कित्याक निवडून हाडटा एसीचो फुकट वारो खावपाक पणजे आल्तीन गव्हर्नमेंट बंगल्याने फुकट रावपाक गव्हर्नमेंटाच्यो सगळ्यो स्किमी घेवन बोल्सां भरपाक त्या गव्हर्नमेंटाच्या कुस्तार व्हडल्या व्हडल्या हॉटेल्सांनी रेस्टॉरंटांनी फॅमिली घेवन पार्ट्यो करपाक त्या गव्हर्नमेंटान दिल्ल्या लक्झुरियस गाड्यांनी फॅमिली घेवन भोंवपाक आमी तुमकां निवडून हाडटा आमची कामां करपाक आनी ती तुमकां करपाकूच जाय कारण ते खातीर आमी तुका 1 लाख रुपये पेमेंट दिता तरी तुमची पोटां भरनात रे तरूय करप्शन खंयच्या करप्शनाच्या गजाली करता तू हा करप्शनान सपाडलो साडू म्हणून हांवें खाल्ले ना लाडू आमगेलो सरकार नॉन करप्ट सरकार कसलं करप्शन केलं आम्ही सॉरी माय मिस्टेक हांव चुकलो ऍक्च्युली म्हाका याद नासली की तुमचं सरकार नॉन करप्शन सरकार इनफॅक्ट सर तुमकां करप्शनाबद्दल कांयच खबर नासतलें पण तशें आसा न्ही म्हज्या मनान एक प्रश्न आसा आनी खूब वर्सां जालीं तो प्रश्न हांगा कपता सर तो कशें आसा प्रश्न हो की तुमकां 1 लाख रुपये पेमेंट रायट सर हय व्हेरी गुड मागीर तुमच्या कडेन 30-40 लाखाची मर्सडीज बँक 50-60 लाखाची ऑडी 70-80 लाखाची हमर 15 करोडाची प्रॉपर्टी कशी बापाने घरा फाटल्यान झाड लायला पैशाचे आलेले झाड हाडले पैसे आणि आता करप्शन म्हणलं तर आणखी किती म्हणतात आमच्या इन्कमाचेर इन्व्हेस्टिगेशन करून तुम्ही आमच्या टॅक्स लायतात मागीर तुमच्या इन्कमाचेर इन्व्हेस्टिगेशन केन्नाच कित्याक जायना अरे ह्यो सगळ्यो गोष्टी तुका रे कित्याक पापया फुडले फावट तूं रावपाचो आसा कितें इलेक्शनाक हय तुझ्या विरुद्ध म्हज्या विरुद्ध